गणपतीचे व्हडा भावनेन विसर्जन जाले। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत 1.5 दिसाच्या गणपतीक लोकांनी निरोप दिला। पळयात पुराय गोंयभरच्या गणपती विसर्जनाची कांय खिणचित्रां। चलो नंबर आओ दीदी आप मिल जाएगी। बैठे अंशिका मम्मी के साथ मोरया मोरया बाप्पा मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया बुधवारा चवथीच्या दुसऱ्या दिसा गोंयांत नव्याची पूजा करतात। नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पूजा करपाची ही प्रथा आसा। गोंयांत चवथीच्या दुसऱ्या दिसा ऋषी पंचमी साजरी करतात। ऋषी पंचमी कंदमूळ ही खासियत। मंगळारा चवथ, बुधवारा पंचम, पंचमीक गोंयांत नव्याची पूजा करपाची प्रथा आसा। एके वटेन गणपती बाप्पाचे आगमन जाल्ले आसतना दुसरे वटेन नवे भात शेतात तयार जाल्ले आसता। त्या नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पूजा करतात। उपरांत त्या भाताची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखयतात। गणपती म्हणजे बुद्धीची देवता। चवथीच्या दुसऱ्या दिसा ऋषी पंचमी, भाद्रपद शुद्ध पंचमी म्हटल्यार ऋषी पंचमी। ह्या दिसा ज्या ऋषींनी आमच्या खातीर योगदान दिले ते सप्तर्षी ऋषींची याद करपा खातीर हो उत्सव। आज तुम्ही जाणा आसतले की ऋषी हे रानान रावून तेंच्यांनी दीस काडले। हिंदू धर्मा खातीर तेणी खूब काम केलें। मनशांनी कशी वागप, कशी फुडें सरप हें तेंच्यांनीच आमकां शिकयलें। ते ऋषी जंगलान रावून कंदमुळां खावन आपली उपजीविका चलयताले। तीच कंदमुळां आयज करून आमी ऋषी पंचमीच्या निमतान तांकां नैवेद्य दाखयतात। कंदमुळां म्हणजे कितें, जी रानान जातात, विशेषतः चिरके, कारांदे, कणगां, मुळे अशी जमनीन जावपी सुरण, ती मुळां काडून ती शिजप, दुदी यांचे देठे घालून
तांबडी भाजी देठे घालून जे जेवण करतात ताका आमी कंदमुळां म्हणटात. ह्याच दिसा ऋषी पंचमी गोंयांत जाता. ह्या दिसा रानांतली कंदमुळां हाडून कंदमुळांचे जेवणाचे पदार्थ करून गणपतीक नैवेद्य दाखयतात. काल गणेश चतुर्थी झाली. आजच्या तिथीला ऋषी पंचमी असं म्हणतात. या पंचमीला ऋषी पंचमी का म्हणतात तर अरुंधती सहित हे जे सप्तऋषी होऊन गेले, कश्यप, भरद्वाज, अत्री, वसिष्ठ, या ऋषींची पूजा करून मम इहजन्मनी जन्मांतरेच अखंडित सौभाग्य असा त्या ऋषी पंचमी व्रत करण्यामागचा हेतू आहे. आणि हे व्रत आचरणात आणल्यानंतर प्रत्येक स्त्रीला आचरणात आणणाऱ्या स्त्रीला इहजन्माच्या ठिकाणी सप्तजन्मापर्यंत अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र, धनधान्य समृद्धी प्राप्त होते. म्हणून हे धर्मशास्त्राच्या ठिकाणी श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तकारानं हे ऋषी पंचमी व्रत सांगितलेलं आहे. आणि ते गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणून या पंचमीला ऋषी पंचमी असं म्हणतात. आणि या पंचमीला महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. या दिवशी म्हणजे कंदमुळं ह्यांचंच सेवन करावं. हो. तर ऋषींना हे फार प्रिय आहे. ऋषी कधीही कंदमुळाशिवाय काही खात नाहीत. म्हणून त्यांची एक आठवण म्हणून त्या दिवशी कंदमूळ करून त्या कंदमुळाचा नैवेद्य त्या ऋषींना दाखवून नंतर तो आपण सेवन करावं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. समेस्त गोंयकारांक चवथीची मना काळजां सावन परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, भाजपा एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष. समेस्त गोंयकारांक चवथीची मना काळजां सावन परबी. ही चवथ तुमच्या जिवितांत सुख आणि समृद्धी घेऊन येऊ हीच गणपती लागीं प्रार्थना. आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. ब्रेका उपरांत येवकार पळोवयात फुडल्यो खबरो. पुराय गोंयांत मंगळारा गणपतीचें आगमन जालें. लोकांच्या घरांनी तशेंच सार्वजनीक थळांचेर गणपती मखरात बसले. दर वर्सा पुराय गोंयांत सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ आणि गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी गणपतीचे पर्यावरण पूरक आणि पुराणकालीन अशे देखावे साकारतात. अंदू लेगीत मंडळांनी आणि पुलीस स्टेशनांनी तरेतरेचे देखावे आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. अशे हे देखावे गणेश भक्तांक खूब आकर्शीत करतात. पळोवयात तांची कांय खिणेचित्रां.
आमच्या आशिकुशीक जावपी भौगोलीक बदल आणि मनशाच्या आधुनिकतेकडेन सुरू आशिल्ल्या वाटचालीक लागून कितल्योश्योच पारंपरीक गजाली ना जायत चल्ल्या. धनगर समाजाचो बोकड्यांचो वेवसाय हो एक असोच. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. सध्याच्या काळात बोकडांक चोरोवपी धनगर दिश्टी पडप सामके कुस्तार. तकलेर तोपी, खांद्यार कामळ, हातांत कडे आनी पांयांत कोल्हापुरी व्हाणो हे पारंपारीक धनगरी वेशांतलो हो डिंगणे सुल्लाचो 60 वर्सांचो नवलो झोरे. ताची 100 बोकडां आसात. तुजें नांव सांग. नवलो झोरे. आणि खंय रावता तूं? डिंगण्या सुल्ला. आणि आता तू किती वर्सां तुका? आणि बोकडा केन्नाच्यान पाळटा? 15 वर्सांपासून. आणि दूध कितके मेळटा? नवलो झोरेचे घर हेच बोकडांच्या वेवसायाचेर चलता. नवलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे सांखळी मतदारसंघातलो. सरकाराचो फावो तसो आदार मेळना अशें तो म्हणटा. सगळं घर बी हेंचेरूच चलता? कितकी बोकडां आहा तुजी? 100. आणि तू डेली अशी चोरूंक व्हरता तेंकां? आणि पयलीं कशें आसलें आनी आतां कितें बदल जाला? पयलीं बरी जाय, आतां पालो ना, आतां बरी जायना, वाडना, पोसना. आणि तू आता डिंगणे म्हणजे मुख्यमंत्री तुझ्या मतदारसंघातलो प्रमोद सावंत. सो तो बी तुका वळखता काय ना? आणि कितें सरकार बी हेंकां कितें दिता बी तुमकां स्किमी? काय दिना? कितें जाय तुमकां स्किमी बी अश्यो कितें जाय? आतां तूं पारंपारीक सवलत आणि आता आमकां हे जमाना ना. आतांचे भुरगे हे बघिना. हां. सो आनी तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या तुज्या धंद्याचेर पारंपारीक? हेचेर आनी कितें, हेचेर हे करपाचो, पोट भरपाचो. पयलीं बोकडांक चरपाक खूब जागो आशिल्लो. आतां लोकांनी जागे विकले, बिल्डिंगो बांदल्यो, उद्देग आयले. ताका लागून बोकडांक चरपाक सुवातूच उरिल्ली ना म्हूण ताची खंत. ना चरपाक? हय, चरपाक बरें जाय. जागो आतां कितें जालो? जागो तर लोकांनी घरा बांधली, विकले जागे, घरा बांधले, बिल्डिंग झाले, फॅक्टरी झाले. हां. ताका लागून चरपाक मेळना. आता चरपाक मेळना. आणि पयलीं कसो आसलो? जागो मेळटालो? पयलीं जागो खूब आसलो, पडींग आसलो जागो. आतां ना. आता जागो लोकांनी विकलो, घरा बांधलो. बदल हो सैमाचो नेम. मात ह्या बदलाच्या काळात जायत्यो गजाली फाटी पडटात आणि नव्यो गजाली मुखार येतात. पारंपारीक व्यवसाय, कला, मनशाचे जिणेची पद्दत हे सगळेच एक एक करून कालबाह्य थारता. अशेच बदलाच्या चक्रात कालबाह्य थारपी पारंपारिकतेचो नवलो झोरे हो एक निमणो घटक. हे अशे लोक आनीक 5 वर्सांनी आमकां दिश्टी पडचेच नात. फुडले पिळगेक तर ते नशिबातूच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्या गोंयकारांक चवथीची परबी चवथ बरी उमेदीन साजरी जावची इतलीच अपेक्षा. परबी भेटोवपी ॲडव्होकेट अमित सावंत, सरपंच मांद्रे. सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव रमाकांत गांवकर, एक्स सरपंच आणि ॲक्टिंग पंच विलेज पंचायत केलो पालदाबाळ. त्याच बरोबर माझे बंधू मिस्टर बारकेलो गांवकर आणि त्याच बरोबर ॲडव्होकेट आतिश गांवकर. आमच्या फॅमिली वतीन सगळ्या सभेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. घडऱ्याकडे मागता की सगळ्या संबंध गोंयच्या गोमंतकी लोकांक की सगळ्यांचे जे
व्यवस्थित त्यांचे मनोकामना आसा ती घडण्यान पूर्ण करून दिवची. तर समेस्त गोंयकारांनी इको फ्रेंडली गणपती उत्सव साजरो करचो, जेणे करून सगळे कडेन म्हणजे प्रदूषण मुक्त एनवायरमेंट क्लिअरन्स सगळ्यांनी दवरचो पब्लीक कडेन हांव रिक्वेस्ट नवनिर्वाचित सरपंच किल्लबाल दाबाळ यांच्या समस्त गोंयकारांक चवथीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी एक विनंती करता, अति उत्साहात वचून फोग बी चड म्हणपाचो मर्यादीत जावपाचो फोग हे आतां ताजो उपेग कांय जायना, वयल्यान नुकसानच सगळें देवळां आनी हें तें आनी शक्यतो इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन करचें. नमस्कार सगळ्यांक गोंयकारांक गणेश चतुर्थीचे खूप खूप शुभेच्छा. अशेंच गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद सगळ्यांचेर आसचे आनी सगळ्यांक सुख आनी समृद्धी मेळची अशेंच गणपती बाप्पा कडेन मागता. धन्यवाद. विशिंग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी गणेश चतुर्थी. सगळे गोंयकारांक आनी सगळे म्हापशेकारांक चवथीची उनुनीत परबी. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of togetherness. Ganpati Bappa Moria.